आयज कितें जालें हिंगा आमचे एक हॉटेलान सेक्युरिटीच्या कामाक आसता ते आनी ते आपणाच्या हिंगा ब्रिजा कडेन एका घरान रावतात. सो ते दोग जाण कोण बोट घेवन काडीन भोंवपाक गेले. ते म्हाका दिसता कितें बॅलन्स चुकलो कितें जाल्यार दोगूय उदकान पडले. एक सेफ जालो, एक आजून मेळोना. आतां 2 वरां मायज जाले आमी सोदता आनी हांव सोदतां ही स्वता म्हाजी बोट घेवन. पण म्हाका दिसता आतां तो पिड्ड्यार जालो. आतां तशी घाई करून कांय फायदो ना. बट प्रॉब्लम कितें, जेन्ना कोण बुडटा ताबडतोब सरकाराची सर्वीस आसूंक जाय. आनी अशी आसूंक जायना की आतां आमचे फायर ब्रिगेडीचे मनीस येयले ते रिवरान उपन्ना न्ही. रिवरान कोण तरी डायवींग करपी जाय भितर वचोन चॅक करपाक सारकें. सो ते आयज 3 वरांनी कोण आमकां मेळोंक ना. आनी ते आतां ते गोरे मारून पळय सोदपाचें तें बांयत करूं येता. रिवरान डिफिकल्ट. आतां तो थिंगा ड्रावन जाला. तो म्हाका आतां आमी सकला वचून आशव्या सायडीन वचून भोंवून येयले. बट उदकाचो करंट सकला आसल्या कारणान तो खीप आहा तो सांगूंक जायना. सो आतां आमी ट्राय करता हिंगा थोडें डीप उदक आहा तो हिंगा बी उरला जाल्यार चॅक करता. आनी एक बापू तांकां कितें तरी कोणी सांगलेलें की वचो नाका म्हणून घेवन बोट बी घेवन हांव वचो तितलो नाका. नको कित्याक हांव त्या टायमार नासलेलो. पण तुमी आतां ह्या जाग्यार अशें जर जाता इन्सिडंट जाल्यार तुमी कितें सांगूंक सोदतात? एक्चुली हो जागो तो सेफ आमचे लोकल फिशरमॅन आमी सदांच भोंवता हे खाडीन. म्हणजे आमकां सगळो ईच एंड एवरी जागो आमी जाणा खंय डीप आहा खंय डेंजर आहा सगळी खबर आसा. हे भायले आसल्या कारणान तांकां खबर ना ते खाली हिंगा काम करपी. सो तांकां एग्जॅक्ट खबर ना कितले डीप उदक खंय आहा तें. आनी सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका दिसता ते बोट चलोवपाकूय नको आसले. सो ताका लागून हो इन्सिडंट जालो. आयज 2 एक पंच आनी एक सरपंच आनी माजी सरपंच म्हणजे दोगूय सर्चींग हेचे हितून उतरल्यात. कितें सांगूंक सोदता ह्या वेळार तुमी? पळय, सर्चिंगाचे आमी उतारले कित्याक आमकां एक्सपिरियन्स आहा की कितें इन्सिडंट जालें जाल्यार आमी उदकान उडी मारून सोदूं शकता म्हणून आमी देंवले. आतां असल्या कामाक कितें जाता आतां थंय सांगला ते भाशेन आमच्या सरपंचान हांगेल्या सगळ्या लोकांक खबर आहा हांगा फिशींगूय करतात ते. पूण भायल्या कारणान आसल्या तांकां कांयच खबर ना. आनी ते हांवें एका चेड्या लागीं उलयल्लो तेजे बारबर तो म्हणटा उठलो आनी एके सायडीन हें बॅलन्स गेलो. एकल्यान एके सायडीन मारली उडी दुसऱ्यान दुसऱ्या सायडीन मारली उडी आनी हो दुसरो आहा तो वयर पवलो. ताका तेणें पळोवंक पासून ना. आतां एग्जॅक्ट खबर ना तो आतां ते होडयेपणाक उरलो काय व्हांवोन गेलो. आमी ट्राय करता जाता इतली मेवलो जाल्यार बरें पळय जाल्यार आमकां रावंक जाय. कित्याक असल्या इन्सिडंटाक जर वचना जाल्यार आनी केन्ना वयतले. सो ताका लागून आमकां हें खबर मेवतकूच सरपंच आनी आमी थोडी बारबरूच आसली. आमी येयले इमिजिएटली हिंगा आनी देंवले हिंगा. पळयता हांव केन्ना पासून कितें मेवता. फायनली तुमी डेड बॉडी सर्च करून ताब्यान घेतले. कितें सांगूंक सोदता? कितें जालें आमी ट्राय केली आनी आमच्या वांगडा हे फायर ब्रिगेडीचे जायते मनीस आसले तांणी ट्राय केली पयलीं बट तें जायना आसलें. आनी ते भाशेन आमकां ती बॉडी मेळपाक म्हाका दिसता आनीक आमकां 12 वरां रावचें पडटलें बॉडी वयर येवपाक. सो आमकां जाय आसलें तेचे पयलींच ताका कितेंय करून काडपाचो. सो आमी जायते 2 रावंड मारले आमी. म्हाज्या वांगडा म्हाजो कलीग आहा मिंगल फेर्नांडीस एक्स सरपंच. आनी तें आमकां मातशें डिफिकल्ट पडटालें कित्याक एकलो दोग जाण उदकान वचोंक मातशी रिक्स भिरांत दिसता. सो कोण तरी सपोर्टाक जाय आसलें. सो हांवें आमचे जे लायफ गार्ड आहा तांकां उलो मारलो तुमी मातशें या म्हणून. ते म्हणाले ऑफिशियली आमकां येवंक जायना बट तेणी ट्राय केली आनी 2 भुरगे आसले. एक आमचो तुजें नांव कितें दत्ता कोरगांवकर आनी दुसरो आमचो लेस्ली रॉड्रिक्स. आनी जेन्ना आमी लायनीन अशें वचोन चॅक करता तेन्ना तेच्या पांयांक आदावलो तो. मागीर उपरांत आमी रोप घालून हाडलो आनी मागीर आमकां हे आमचे फायर ब्रिगेडीच्या मनशांनी हेल्प करून आमी हाडली वयर आतां. ओके. बट म्हाका एकूच दिसता कितें जाणा हें जें कितें जाता पळय हें सारकें जायना. ही जी सिस्टम आसा पळय ती तरी सरकारान चेंज करूंक जाय. हांव हो इशू फुडें व्हरतलो आमदाराकूय सांगतलो कित्याक आतां आमचे इतले ऑफिशियल आसात ते हेल्पाक येयले बट हातून मनीस कमी पडले म्हणटा ते जे डायवींग करून भितर सोदपाक. एक्चुली तें डिफिकल्ट आसलें कित्याक उदक मातशें दाट आसा. सो डायवींग करून तो मेळपाकूय मातसो दिसपाकूय डिफिकल्ट आसलो. बट तरी पूण केन्नाय जेन्ना अचानक कोण येता आनी विदीन हाफ एन आवर वो 15 मिनिट्स कितें ताबडतोब जर येवन ताका हें केल्यार मनीस सेफ जावंक शकता. आयज ऑलरेडी तो डेड जालो बट कांय नजो आमी ताका थोड्या टायमा भितर काडलो.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.